please participate in this good cause, in this 90 days challenge for me. तू होता? Yeah. तू होता? Yeah. चल exercise को चल. I will tell my subscribers about this. Let's join the 90 days challenge. 90 days है नहीं? उन्हीं जाते हैं. You know what? From K2N family, what we are going to do is we are going to do. पण एक महीना तुमका result में आता लो. Hello friends and welcome back to our channel K2N family. I hope you all are doing well by the grace of God. Well, आता आमगे vlog start करता. पहिलो एंजेला स्कॉला पावन. आणि आम्ही किती start करता आता स्कॉला पावत असताना किती आज आम्ही चलो होते 2 दिवस झाले आम्ही चलो होते आणि आम्ही चलो किती होते ते तुमका हांव सांगतलो बाय द एंड ऑफ दिस व्हिडिओ तुमका सांगतलो चलो किती होते पळतो. सो आता बाय सोदता हांव एंजेला पावपाकू आणि येता. या मगो एंजेलो? Yes. ओय हॅलो कर. Hello friends. Good morning. गुड मॉर्निंग. ओके चल हांव बाय सोदता ओके. Bye. सो आता हांव एंजलाक स्कॉला बॅग हांव हांदाक आयला आनी हांव चलतां आनी एंजल मुखार आपणागे स्कूटर घेवन. वेदर चोवपाक गेल्यार इट्स 7 degrees, नॉट दॅट कोल्ड. इट्स व्हेरी नायस आनी एंजल ऑल्सो इज हॅवींग फन बिकॉज ते आपणागे स्कूटर घेवन वयता म्हणून न्हू. आनी कितें म्हूण सांगपा तुमकां इट फिल्स गूड. नायट शिफ्ट करून तूं चलो आनी कितें वयता रे बाबा काय म्हणटाले पूण कितें आनी तुमकां सांगता म्हणलें कितें पळय तें. सो हांव तुमकां सांगतलो एट द एंड ऑफ द टायम ऑफ दीस व्लॉग. आय विल लेट यू नो वॉट इट इज, वाय एम आय डुईंग इट. सो तुमकां सगळें कळटलें सिक्रेट ऑफ दीस वर्क. आनी हें पळय एंजल आतां स्कूटर चलयता आपणा गेलें दाखय तुमकां. हेचें आपणागे स्कूटर घेवन बरें वयता ओगी. चल लापीट चल वच. हांव पूण हिंगा आतां ह्या टायमार चलोन वयता. हांवें विंटरा टायमार सारकें चोयलो हिंगा. सम ऑफ द गायज लायक यू नो इंग्लीश गायज दे लिटरली दे गो रनींग. सकाळी फुडें हांव 6 सुमार कामां सुट्टा आनी येता न्ही घरा हांव चोयता तांकां. पावस लिंगू पडटा न्ही बारीक तरी धांवताय. आय मीन आय विल नॉट से दे आर मॅड, दे आर लायक फिटनेस फ्रीक म्हणटा ते भशेन म्हणपा तांकां. तांकां ते एक ऑब्सेशन आसता लायक बाबा जाय आमी धांवोनय वी हॅव टू गो फॉर अ रन. They need it, and mostly people and all, they have a pet like सुणी बी आसता तेंकोडे हिंगा. They always take them for a dog walk. सुण्याक चलो वचो तेंगेले वॉक जाले सुण्याकूय भोंवप जालें. आमगे लिटरली कितले माय कॉलिग्स दे हॅव गॉट पॅट्स विथ देम आनी ते काम कोताय लायक दे आर ड्रायवर्स. तेंगे केन्ना शिफ्ट 8 वरांची 10 वरां 12 वरां अशें जाताय. पूण ते घरा कसो मारसून आपणा गेले हेका पावपाक वताय सुण्यागेर चलो वताय. ते टेक फॉर डॉग वॉक. ते म्हणटा शिफ्ट केस जाली कितें जालें जालें खबर घेता न्ही. सो ते या आय एम डन गूड वॉज नायस आय हॅव टू गो होम टेक अ डॉग फॉर अ वॉक. आनी हांवें म्हणलें इतली 12 वरां काम करून इतली थोपोन सुण्यान चलो वचपाचें. बट ते गो यू गेट टू नो वाय इट इज. सो आतां आमी आतां अशें चलो वयता आसतना कितें कोताय केन्ना गाडी येयली वयता आसतना पूण अशें चलो न्ही वयता आसतना आमी कितें कोताय मी एंड एंजल वी ट्राय टू प्ले games such as like we'll play number games or spelling games. So Angel will tell me one spelling, how to spell it. If it's wrong, then she gets a point. Then I tell a word for Angel, she spells it, she gets a point. And same now, today's game is subtraction, isn't it? Yeah. So with 3-digit numbers. We learned Okay, we'll learn that. Now Angela पावन येयला स्कॉलाकू आनी आतां घरा वयता. आनी घरा वयता आसतना आमगे आतां हांव कितें करता आसतना म्हाका लायक की हांव मोबायलाचेर कितें लायता एनी पॉडकास्ट ओ मे बी एनी रियलिटी शोज. रिसंटली हांव नॅटफ्लिक्साचेर कितें एक सिरीज फॉलो करता. सो ती सिरीज तो टायम मेळटा म्हाका चोवपा बी कितें करपा. कितें वायल वॉकिंग नादिया केन्ना म्हळ्यार पयल्या म्हणटलें तेका पिकअप बी करता गाडये लायलो आसता म्हगे पॉडकास्ट बी चालू आसता. ते म्हणटा आपूण हांव रायला आनी हें कितें चयता काय म्हणटा. सो ते म्हाका तोच टायम मेवता चोवपा लागून कितें करतलो जाल्यार एक बारा चोवपा म्हणल्यार एक कितें कंप्लीट करता जाल्यार म्हाका इट टेक्स लॉंग टायम. सो दीस इज हाव इट इज. सो आतां घराक वयता आनी हांव मुगे इल्लोसो ब्रेकफास्ट करता आनी ब्रेकफास्टाक कितें करतलो तेंय तुमकां दाखयता. या सो सरप्रायज जायना काय ब्रेकफास्ट चोयन. सो गायज आतां घर पावला आनी आतां हांव मुगेलो ब्रेकफास्ट करता. सो फॉर माय ब्रेकफास्ट वॉट आय एम डुईंग इज दीस आय विल शो यू. सो हांव म्हाका स्क्रॅम्बल्ड एग करता. चीज विथ स्क्रॅम्बल्ड एग एंड दीस इज माय ब्रेकफास्ट नाव. चीज विथ स्क्रॅम्बल्ड एग ओनली. बॉन अपीट. बेबी उठलो यो दादा यो. हां
अरे बेबी उठलो पळय. अरे गुड मॉर्निंग बेबी. म्हणजे बेबी उठलो पळय. बेबी उठलो. गुड मॉर्निंग कर. मॉर्निंग. म्हणजे बेबी उठलो पळय सारखं. बेबी गुड मॉर्निंग कर. बेबी गुड मॉर्निंग कर. मॉर्निंग. आता उठा येला चल अपीड. हा दुदू जाय. दुदू जाय रे मगे बाबा को. दुदू को एगी जाय. बेस्ट आहे. एक नाका एगी नाका नाका. कोण गो किस कोणा पळयता. हॅलो मॉर्निंग किस दाडाको. आणि हगी. दादागे हगी दिली त्या. बाय बाय कर. मागी मेडिया कर. मागी मेडिया कर. मागीर दुदू. ओके आन्सर आहे की दूध दिता आता. ओके. One eternity later. गायस तुमकां सांगलोलें लायक मुगे आज जालें सकाळीं एंजला हाडलें स्कॉला सावन परत सकाळीं ब्रेकफास्ट केलो जाल्यार आतां ब्रेकफास्ट केले उपरांत हांवें आनी मागीर कांय केलें ना. सोमतो न्हिदलो उठलो. उठले उपरांत फर्स्ट मुगेलें हांव कितें करता. आय ड्रिंक हॉट वॉटर विथ टर्मरीक. 11 मिनट टर्मरीक घाता आनी तेजे उपरांत मुगेलें मागीर नादिया बी पिकअप करता. नादिया पिकअप केलो देन वी हॅव डिनर टुगेदर. सो द डिनर वॉट वी हॅव दीस इज माय डिनर. आता हांव कितें ट्राय टू यूज लेस ऑफ कार्ब्स. तितली येना चड कार्ब घेवपाक येना पूण कांय एवॉयडूय करपाक मेळना. सो हितून पळय हांवें इल्लेशें हें केलें. हे एंजलागे हे नादियागे प्लेट पळय. सो इल्ली चिली अशी केलें. हे लिटल बीट ऑफ रायस आनी फ्रेंच फ्रायज एंजला केला पण ते इल्ले एड केले तेजे. सो रायस कित्याक घेता तो येता वचून केलो. ही मुगे कटोरी धाकटी पळय धाकली कटोरी आहा. सो हेज्या वयर पोर्शन आनी घेवपाक कोण ना. Neither I tried to have, neither Nadia also wants to have it. Bread to raya how nice. Yeah. So there's no carbs. Little bit of starch. आता कोणा जरा भरूनय घेवपाचा ना इतलो घेता हांव धाकटोसो. ओके सारको फुली भरून घेयन तो. सो हेजे इल्ली आटयलो कडी घालता. हांवें शीत आनी एक्चुअली शीत घेयना आमी मोस्टली आतां लास्ट 2 दीस जाले 3 दीस जाले रायस खावना हे. पाय आटयलो कोडी हा मुकोडे तेका लागून घेयलें रूच येयली म्हाका ती. 1 स्पून भाजी घे. सो गायज आतां हांव जेवपा वयता. बोन अपीट. लेट्स एन्जॉय द फूड. ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां सांगपा अबाउट दीस टॉपीक वाय आय एम शोईंग ऑल दीस थिंग्स टू यू. A few moments later. सो फ्रेंड्स तुमी चोयला आसतलें आतां तुगे आतां हांवें शॉर्ट रुटीन दाखयला. लायक हांव कितें हांवें सकाळीं कितें केलें. एंजला पावयलें स्कॉला गेलो चलोन गेलो. मेन म्हणल्यार चलोन गेलो. शिलिंगू पडोनूय लायक इट्स नॉट कोल्ड. आतां फाडली विका भरपूर थोडा जालो फ्रॉम नाव ऑन आय थिंक सो इट्स लायक 5 degrees 7 degrees इट्स गेटिंग. सो इट्स नॉट चिली बट इट्स स्टील इट्स ऑलरायट. सो हांव तेन्ना वचपा लागलो. आनी सेकंडली कितें काय म्हणल्यार स्कूला सायन मागीर मुगे ब्रेकफास्ट आय शो यू लायक ओके आय जस्ट हॅड माय स्क्रॅम्बल्ड एग या विथ चीज. आनी मागीर सांजेसा मागीर नादिया येयले उपरांत हांवें गेलो डिनर केलो. सो दीस इज ओनली लायक हांव जेन्ना बिकॉज 5 days कामां आसता मुगे. सो द पर्पज ऑफ शोईंग ऑल दीस वॉज प्रिवियसली हांवें तुमकां सांगलो न्ही लायक तेन्ना हांवें विडियो केलो तेन्ना हांव आमगे रेजोल्युशन हें आसतलो लायक वी ट्राय टू बी हेल्थ कॉन्शियस आय एम ट्रायंग टू लूज वेट. आनी तेन्ना म्हाका जायत जाणांनी तुमी लायक एनकरेज केलो. जायत जाणांनी म्हणपाक लागले वी ऑल्सो वूड लायक टू जॉइन इन द गुड कॉज यू वॉन्ट टू बी विथ दीस. सो आय थॉट ऑफ समथींग अबाउट इट लायक ओके वाय नॉट show you all a little bit of this what I do. Yeah. And because there are a lot of people who are really want to be taking part in this, like they also want to take care of themselves. So as part of K2N family, we just thought like okay, let's do one thing. I will play a 90 days challenge. 90 days it's not going to be 90 days exactly. Sound बरं जाता 90 days म्हणपा. पण हांवें चिंतलां की म्हणपा इस्टर येवपा पळय इस्टरा को म्हळ्यार हांव रिवील करतलो म्हगे वेट कितले देवला. एट प्रेझेंट आय एम 81 kilos. 81 kg is my weight at the moment. So I'm going to see what's going to be my weight after that. This what I'm doing. Actually, हांव म्हगे सारकें कंप्लीटली कट डावन केला. कित्याक कितें जाता आमी समटायम्स आमी डायट करताय आनी आमी सारकी भाजी पालो जाता भाजी सालाड तेल्ले पळयताय आनी वेट इतलो लूज जाता मागीर एक फावटी बाबा ना यो. सो आमी इतले खावपाक वताय आमी इतले खाताय ते सारखे मागीर परत पडी जाताय.
Okay. चलो तो एक और वेचोय Okay. Okay. ओके चल सो आमगे रोखडी मागीर आमगे कितें आमगे वेट मागीर रोखडो परत गेन जाता सो हांवें कितें आय थिंक बॅलन्स दवरपाक गेला सो वॉट आय डू इज आय हॅव ट्रायड टू स्टॉप not completely but I've tried to manage to make it as less as possible so carbs means bread बी खावपा हांवें बंद केलें आतां केन्नाय रूच येतलीच ना न्ही हय सो डेली एक पाव खाता पळय हांव सकाळी ब्रेकफास्टाक केन्नाय तो विका घोडी एक फावटी खाता आसतलो सो तेश को हांवें सारकें बंद करूं ना रूच येता न्ही मनीस आनी मागीर एक फावटी सारको बारीक जाला मागीर रूच येयलो म्हळ्यार पाव हांवें सारको परत फुगतलो सो आय एम ट्रायंग टू मेक माय बॉडी यूज टू इट सो विका एक फावटी हें खातलो चडशें हांव मुगे कितें ऑमलेट स्क्रॅम्बल्ड एग तेसलें खावपाक वयता बेकन सॉसेज वॉट एवर इट इज आल ईट दोज कायंड ऑफ लायक द मीट प्रोडक्ट्स ऑर एनीथिंग मागीर कितें जाता आमगेलें तुमकां हांवें ब्रेकफास्ट केलो न्हिदों गेलो मागीर एंजला घेवन येयलो एंजला जालें म्हणटच मागीर तेगे कितें करपा तें करता नादिया मागीर सारकें 6 o'clock तेका पिकअप केलें मागीर आमी डिनर करता सो मदें हांव कांय खावपा पावना आनी हांव खावपा पावना कित्याकू खावपा मेळटा पूण हांव खावपा वचना आय ट्राय टू एवॉयड सो आय ट्राय टू कीप एज मच एज लॉंग गॅप फॉर माय सेल्फ नॉट टू हॅव फूड एंड देन हॅव फूड एट द एंड सो आय हॅव अ डिनर आफ्टर सो त्या दिसा हांवें तुमकां आतां काल दाखयलो पळय हांवें मुगेलें हें केलो पळय जो मील केलोलो सो हांवें थिंग रायस घेतलो पळयलो सो that is the portion we will have rice like रूच येता आमी घराको कोडी करता ती आपणाक शीत करतात जेवपाक करता सो मामी आपणाक हें करता म्हाका रूच येता केन्नाय बरी सुंगटां कोडी केली कितें केली बरें बांगड्या कोडी केलो आहा हे कितें बरें हें केलो आहा जाल्यार सो मागीर कितें करतलो सो रूच शीत म्हणजे पयलीं इतली शीत घेता दोंगर घेता तो दोंगर घेयना तेन्ना दोंगरा कडेन बारके इल्ली रेंव गेलो अशी घेता इल्लीशी तेजे कोडी घालता आनी आय फील लायक ओके आय ऑलरेडी एट इट सो माय कंजम्पशन ऑफ हॅव्हिंग starch or carbs have gone very less. Instead, हांव कितें करता मागीर तेजे बारा मुगेलें ग्रिल चिकन आसो या चिली चिकन करतलो या बाबा बीफ चिली या कितें आहा म्हणटू या बुर्जी केली म्हणटू तेच करतलो केन्ना तेजे बारा आमको म्हणटा चिकन आहा तेजे बारा रोस्ट वेजिटेबल करतलो कितें पळय हय सो तेसलें करून तें करता सो इट हेल्प्स मी पूण आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट की म्हाका जायते बरे डिफरंट दिसता एक वीक जालो हांव करता हें आय फील डिफरंट म्हणजे कितें फील बेटर यू फील व्हेरी गुड एनर्जी ऑल्सो इज व्हेरी हाय पयलीं कितें जाता सारकें बाबा कितें वय हे सारकें कितें वय हांव मातशें उलयता ओके राव सो आमगे जाता कितें लायक नाव आय फील व्हेरी गुड इट्स बीन ओके गो सो वॉट कितें जाता म्हाका तें आतां खूब बरें दिसता लायक आय फील व्हेरी गुड माय बॉडी इज गेटिंग यूज टू इट पयलीं 2 दीस कितें जालें मातशें तकली दुखपा लागली अरे बाबा हें आतां कांय खायना ह्या टायमार आपा वॉट आय डू वन मोर थिंग आय डू इज लायक ती म्हाका पयलीं संवय आहलोली हांव उठ्ठा उदक पितालो सो हांव मुगे पयलींच्या संवय आहलोलो कितें गरम उदक पितालो उठ्ठा सो आतां हांव कितें करता आय ड्रिंक हॉट वॉटर वन्स आय वेक अप आनी तितून आमगे इल्लें टर्मरीक आनी लायम ज्यूस इल्लो स्क्वीज करून घालून ते स्टर करून ते एक पिता ते एकच आसतलो आनी ते मुगेले ते तुमी ते कांय रेसिपी केलो पळय ते कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल म्हणून ते हें केलो पळय ओकोद्याचे ते जिंजर गार्लीक सॉल्ट ज्यूस ते एक स्पून म्हाका जाय ते आय ऑलवेज हॅव इट आय डोंट नो हाव फार इट इज हेल्पिंग मी ऑर नॉट इंटरनली probably it's helping a lot, which I don't know. But I'm doing it because with the faith that it will help me. So, ते हांव चोवपा बाय वचना कितें कितली बऱ्या पडलें कितें ना तें यू नो दॅट your belief and your faith is more than enough for you to keep you strong enough म्हणटा ते भाशेन भायर म्हाका आनी एक वरी जालो म्हाका जाय म्हणटा बाबा तुगे रेसिपी येयल्ले मरे म्हणून हांवें रेसिपी बाबा ना गो रेसिपी घालूं ना रेसिपी घालतलो so yes definitely we will be coming back again with recipes a lot of recipes excited recipes very nice recipes that I'll be waiting for to upload. I will come with those recipes actually like those videos of recipes which I do professionally. I make those videos, I'll upload it like that only, and then back again we have some of the videos to do with friends and families again.
like the cooking vlog that we are doing. That is also is yet to come. So they magele. So we will see. But the whole purpose of this vlog was this to guys to tell you all, please, please, please participate in this good cause, in this 90 days challenge for me. Like as I say, it's a 90 days challenge. त्यांना आता मग सांगतो किती झालं पाहिजे तुम्ही गेले and in this journey whoever is joining and whoever is going to be, definitely guys, you all will be watching this vlog. I want you all to comment me and you all also to tell me like, okay, even we were there with you in this journey and I have lost certain weight or whatever weight. And you know what, from K12 family, what we are going to do is we're going to do a lucky deep draw for that and we're going to send a gift hamper around to you guys. It doesn't matter. तुम गोया to UK we'll make sure that we'll try to send you over this. So definitely it is going to be a oddly gifty, but it's small, but it's just like okay, I feel very motivated. आज मागीच झालो हा ते because आज तुमकांय सांगलो हा आणि सांगल तेजेर फेल वचपा जायना आता करपा पडटा आनी दिस्त पासून न्ही आतां इतले जालो हा आमगे ऑफिसां पयर हाडलेसांनी they con esco at time get the drivers behind it they bring goodies for us like chocolate boxes and किती किती hand होता थिंगा फुडल्यान चॉकलेट आसता हांव चॉकलेट इतली पीस जाता खावपाकू या पेस्ट्रीज हाडून दोतोले या बेकरी आसतली तर खावपाक इतली रूच येता सारको चोवपाक पळय काल ब्रावनी आहलो थिंगा हांव ब्रावनी काडपाक गेलो पूण हांव काडूना म्हाका जाय हांव म्हणटा ना हांव खावपाना म्हणून हांव completely avoid करता आणि होरें तुका सांगा even if you guys the best thing I will tell you if you cut down on bread and sugar these two things exercise बी ती म्हणटा मागीर करा तुम्ही पण एक म्हयन्यान तुमकां रिजल्ट मेळटलो ब्रेड आनी शुगर जो घेयनाय न्ही तुमगेले डायटानू केल्लेच न्हू पूण शुगर आतां म्हणटा आमी चायेनूय साखर घायला जायना साखर तुगे जायती बिस्किटी साखर आसता लायक एनी फूड दॅट तुमको सॉसा लेगून हे आसता कॅचअपा लेगून साखर आसता सो इफ यू अशें न्ही की कॅचअप बी घेवपाना बट आय एम सेयिंग इफ यू आर ट्राय टू कट ऑन शुगर एंड ब्रेड without even doing an exercise in 1 month, you will see a difference in yourself. You will find that, okay, somewhere you have lost the weight. Okay, so guys, the whole purpose was this, as you all know now. Now I'm going to finish this vlog. And as I said, my only purpose of doing this is that I want to take care of myself. And now that I've said you, it is my duty and responsibility now. See, like, okay, maka atan zayas korpa zay mane zay ata. And I will do it. So, Makta, you guys also join with me in this good cause. Jate basham Korea. Even एक किल कोणागे देवलो no is a big thing because that is the first step I will say. Yeah. अशी न्ही हांवें जो तो म्हणलें हांव डायट करता आनी हांव हें करतलो आनी मागीर खंय एसकून बिहायंड द स्क्रीन पेट दितलो नो तेसो जावपाना मुकडे नो इफ आय सेड इट आय विल डू इट इस्टर येता म्हळ्यार तुमकां सांगतलो जावं आनी बाय द वे हांव जिमाकूय वचना देर वॉज अ टायम हांव जिमा वयतालो I should go to the gym because I had time, like, कामां सुटोन हांव मागीर भायल्या भायर वयतालो and I had time that I had window of like a couple of hours where I could get to go to gym. Now, just making physical activities within my daily routine, I try to, with this diet, try to lose the weight. So guys, I hope you all will join with me in this good cause. This is for your benefit as well. Do not forget that this is for you as well, that you will be taking care. And please join with K12 family, with me in this good cause of losing weight. हांव कोणा हें म्हणना अरे लूज वेट करून कितू जातो काय म्हणून नथिंग इट्स जस्ट लायक ओके जस्ट अ स्मॉल थिंग लायक येताय न्हू ते फेसबुकाचेर बी चोयता म्हणून हांवें म्हणलां ह्या ते जाय थोडे 30 days challenge walking 60 miles 80 miles आनी कितें आसता पळय ते भाशेन हांवें म्हणलें why not if I'm doing on YouTube why will tell my subscribers about this let's join the 90 days challenge 90 days जाय नाही उणी जाताय ना म्हणचे अरे 90 days जायना तूं आनी कितें उलयता काय म्हणून it's not 90 days getting lesser but it is more than losing also 1 kg is a big thing it's the first step towards something that we're doing.
So I'm not saying like 5 kill, 10 kill देवपाक म्हाका 1 kill लिखून देवलो, 2 kill लिखून देवलो, it's a big thing. Like, rather हांव वयर आनी 81 आहा तो थिंगा 82 जाल्लो परस 79 जाल्लो चड बरो दिसता म्हाका. या 80 लिखून आसल्यार म्हाका बरो दिसतलें, कित्याक because at least I came down. So that is the cause. So guys, please do join in that. So before ending this video, I would just like to say, please do not forget to like, share and subscribe to our channel, and do not forget to press the bell icon. And until then, stay safe. God bless you all. And my final word to say, adios.